पूल जाता तो सकल आसा आनी रस्तो आहा तो वयर पूल सकल आसा आनी तें उदक आतां वचपाक ताका वाटना दुसरें म्हणटा सारकें हें उदक व्हळी जी आसा ती क्लीन केल्लें ना एक 10-12 दिसां पयलीं हांगा मुख्यमंत्री येवन पळोवणी केल्ली पळोवन गेल्लो ताणें सांगून कितें गेल्लो सांगलें तेन्ना सांगून गेल्लो ताका ती हें बांद म्हणटात त्यो ताणें पावस झडचे पयलीं बांद म्हणून हाडलें अजून पर्यंत कोण आयलें ना ताणें इन्स्ट्रक्शन दिल्ली हय म्हळ्यार अजून कोणें काय करूं कोणें कांय केलें परत येयली सुद्दां तो असो येतकीर तो कंडक्टर आनी इंजिनियर परत हांगा तोंड दिवन कितलें उदक जाल्लें आतां पळय एक प्रति म्हणजे अर्द मिटर उदक अर्द मिटर उदक जाल्लें अर्द मिटराची वयर म्हणल्यार आतां देंवलां उदक देंवलां राती चड जालें चड अशें हें तांकां पयलीं इंजिनियरांक पयलीं कळपाक जाय तांकां पयलीं कांयच कळना वरुसान हें विटमण जायत आसा हांगा ही ताणें पोरुच्यान करपाक आशिल्ली हें अशें जातलें म्हणून आमी प्रत्येक गांवकाराक खबर आसली आनी आमी गांवकार तांकां सांगताले पूण ताणें लक्षच दिवंक ना अशें जातलें हें सगळें प्रत्येक गांवकाराक खबर आसा आनी तांकां सुद्दां बारीक जर कोणी आयलो न्ही कोणी सांगता की हें कितली लेवल सकयल आसा न्हंय इपळें अशें आसा ह्या लेवलाचेर जर मातशें पळय पयला कशें भरता पळय हें तांकां कळपाक जाय न्ही हे हायवेचें काम केलां हो ब्रीज बांदला पळय न्हू आमी गेल्ल्या फाटल्या 3 वर्सां जालीं बोवाळ करता ह्या जाग्याचेर उदक भरतलें म्हणून तरीक आसतना कोण आमकां कोणा आयकना रस्तो काडून आयकना देव म्हणल्यार आतां कशें जायना तें नाल्यार कशें शक्य ना तें मोठो पावस पडल्यार परत पूर येवपाक पावस म्हणल्यार परत पुरो जातलें पण सीएम आयलो सीएमान सगळें सांगलें म्हाका सांगलें इतली करून दिता 3 दीस भितर कर म्हणलें ताका पूण कॉन्ट्रॅक्टर राती जेन्ना पावस पडलो पळय हे सगळे वयले आडकोन हे आडकल्लेच आसलेले मुशीक हे मुशीक काल दिसभर आमी पळोवन गेला हो आमगेलो म्युन्सिपालिटीचे वर्कर सगळीं पळोवन गेला आज जायना गार्बेज भरपाची फाल्यां आनी कितें भरपाचें हें निमित्त सांगून हें काडना गार्बेज पयलीं उखलप काय पळय हो डिजास्टर्स पयलीं काडप हे तांकां खबर ना हो डिजास्टर जर काल जर काडलें जाल्यार ही परिस्थिती जायनासली राती हिंगा 3 लोक पडले